In the year 1212, a young woman was so impressed by St. Francis of Assisi that she gave away all her possessions, left home, and received a poor religious habit from the saint himself. She went on to become a great saint in her own right, Clare of Assisi. Hi, I'm Father James Kubicki with a story about Clare, whom we're celebrating today, and her devotion to the Blessed Sacrament. One day, over 30 years after she began her religious consecration, and other women had followed her, an army came against the town of Assisi and attacked their convent, located just outside the walls of the city. Clare was very sick, but asked to be carried to the wall of the convent with the Blessed Sacrament. She got up, prostrated herself before our Lord, and prayed, "Does it please you, O God, to deliver into the hands of these beasts the defenseless children whom I have nourished with your love? I beseech you, good Lord, protect these whom I am now not able to protect myself." As she finished, she heard the voice of a little child say, "I will have them always in my care." At that very moment, terror seized the entire army and they fled. Her sisters and townspeople praised her so much that she was canonized only 2 years after her death. But Clare, ever poor and humble, knew she had no power to turn an army away. It was Jesus who heard her prayer and was present in the Blessed Sacrament. We would do well to follow her example today and every day with the words of Psalm 27 in our minds and hearts. "Though an army encamp against me, my heart will not fear. Though war be waged upon me, even then will I trust." Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. Check this. We
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी बागेवन क्लाराची परब मनयता. आयचे इंतेसांव देवाक दिनवासून भेटयता कॅसिया लोबो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आन्ना सेवेरिना नोनीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया सारा कृती पायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन बागेवन क्लारा ऑनलायन मासिस जी जाता ताची पाट्रोन पेट्रन ऑफ टेलिव्हिजन खरें म्हणल्यार जाल्यार आयच्या दिसाक आमच्या फिरगोचीन सुरू करून ऑनलायन मिसां सुरू केल्लीं ती आयज पासून बरे भाशेन करूंक आमकां आदार मजत मेळ्ळ्या देखूनय देवाक आर्गां दिवया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां सगल्या वेळार चिटकून रावपाक आपयता आनी आमी जेन्ना जेजूक चिटकून रावता बागेवन क्लारा भाशेन तेन्ना सगल्या वायटांतलो आमकां निवारता. तरी आसतना जायते फावटी आमचो विस्वास जेजूचेर दवरूंक आमी चुकल्या. हे मिसाचे सुरवातेक ताचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, आमा गरिबांची दोन गिरेस्काय तूं बागेवन क्लाराचें काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारांत खुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आनी मरणा उपरांत तुका रूप बगून तुजे ओगणीत दोन गिरेस्कायेन दादुशी जावंक कोनवाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. एजिक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तूं फितूर गोराण्या मदें जियेताय. दोळे आसून ती पळेनात, कान आसून ती आयकनात, कित्याक ती खरेपणीं फितूर गोराण्यांतली. तूं मनशाच्या पुता निर्वासणांत वचूंक तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा ताच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार पोद्देशी कसो आसाय त्या जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घडये आपूण फितूर गोराण्यांतली म्हूण ओळखूंक पावतली. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा तुजें सामण निर्वाश्याची खाटली पोटली कशी तूं बांदतलोय आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वाशी लोक भायर सोदता तसो तूं भायर सोदतलोय. तीं पळयता आसतना वंतीक बुराक कोर आनी तांतल्यान भायर सोर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी काटली पोटली कांदार मारतलोय आनी काडूक पडलो म्हणटूच भायर सोरून वेतलोय.
गांव पडेना जावंक तुजें तोंड दामतलोय, कित्याक इस्रायलाच्या गोराण्या पासत हांवें तुका एक खुणा केला. म्हाका फरमायलोलें तशें हांवें केलें. एक निर्वाशी मनीस आपलें सामोण तयार करता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी काटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातान हांवें वणटीक बुराक केलो. काडोक पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पडयता आसतना म्हजी काटली पोटली हांवें कांदार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गोराण्यान, त्या फितूर गोराण्यान तूं कितें कोत्ताय गाय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग. सर्वेस्पर अशें सांगता. हें बाकीत जेरुजाल्याच्या कुंवरा विशीं आनी खंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्या गोराण्यांतल्या लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुमकां एक खुणा हांवें करून दाखयलां तशें तांकां घडटलें. तीं पद्देसांत वेतोलीं, निर्वाशी जातोलीं. तांचो कुंवर काडोकांत आपलें सामोण कांदार मारतलो आनी भायर सरूंक वणटीक केल्ल्या बुराकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पडेना जावंक तो आपलें तोंड दामतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कोदींच विसरूं नाका. परतून म्हणया. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कोदींच विसरूं नाका. तरी आसतना भोव वत्या देवाची तांणी परिक्षा केली आनी ताका चाडयलो. ताच्या आज्ञांक तांणी पाट केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीट वाट सोडून तीं अविस्वाशी जालीं. सोडोन दोनू भाशेन घातकी जावन तीं ताचेर परतलीं. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कोदींच विसरूं नाका. दोंगराचेर कुड्ड्या देवाक भोजून तांणी ताचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून ताका तिडकायलो. हें सगलें आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साफ सोडून उडयलो. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कोदींच विसरूं नाका. आपले पदवेचें स्थान ताणें गुलामपणांक सांपडूंक सोडलें. आपले मोहिमेचें बिराड दुस्मानांच्या हातांत पडूंक दिलें. आपलेच पोरचेक तोरवारीन मरूंक वरजिली. आपणे विचून काडलोल्यांचेर इतलो ताचो राग. जबाब. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कोदींच विसरूं नाका. उद्गार. तुज्या मुखामणाचो पोरजोल तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हळें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परीन सर्गीचें राज हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो.
फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दुनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दुनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार फावो देवो आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका भोणकोणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन भोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय भोगशिचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतान आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणींनो, आयच्या देवाच्या उतरान नियाळ करपा सारकें जायतें आसा. सुरू करीत जाल्यार काबार जावचें ना तितलें. पूण आयच्या दिसा खेरीत भाशेन बागेवन क्लारा हाचो उगडास करता पवित्र सभा जाल्यार ताच्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारुया. बागेवन क्लारा आपल्या आवय बापायची व्हडली धूव पळोवपाक सोबीत सुंदर दिसो आनी तांची फामील गिरेस्त फामील जाल्यार एक गिरेस्त फामिलींतले सान क्लारा आयले. आनी क्लारा सुमार 18 वर्सांचें जालें तेन्ना आसिजेचो बागेवन फ्रांसीस एका रेतिरान शिकोवन दिता आसतना ताणें आयकलें आनी तें आयकल्या उपरांत ताका दिसलें आपूण गिरेस्त खरें पूण गरीबसाणीक वेंग मारपाक जाय. देखून फ्रांसिसाक तिणें विनंती केली, आपणाक शिकय, आपणाक सांग कितें करपाचें तें. आनी त्या उपरांत तें आपलें घर सोडून एका मोठान गेलें आनी थंयसर गरीब कशें एकलेंच ओगेपणान हें जिवीत सारपाक लागलें. फ्रांसीस दे आसिसी हाच्या खाला. आनी ताचें जिवीत पळोवन दुसरी आनीक थोडीं जाणां मुखार सरलीं. ओस्तोऱ्यो आनी गरीब ओस्तोऱ्यो, ऑर्डर ऑफ पुअर लेडीज म्हूण ताणें सुरू केलें. भाव भयणींनो, गिरेस्त आसलें तें गरीब जालें, सगलें सोडून जेजू पासत. आनी फकत जेजू आपलो पोती, ओन्ली जीजस क्रायस्ट इज माय हजबंड, ही उतरां तिणें आपल्या बापायक सांगली जेन्ना बापाय तिका परतून व्हरूंक आयलोलो, कित्याक गिरेस्त फामिलीचो तो. आनी हे गिरेस्त फामिलीचें चेडूं हे भाशेन गरीबसाणीन जियेता तें तांच्यान पळोवंक जावंक ना. तेन्ना बापूय सोदूंक गेल्लो, बापायक तिणें सांगलें, हांव फकत जेजू क्रिस्ताची पोतीन आनी फकत जेजू क्रिस्त म्हजो पोती. जाल्यार हें जिवीत जियेता आसतना ओगेपणान, मागण्यांत आनी हाताचें काम करून ती जियेताली. भाव भयणींनो, तिच्या जिवितान आमी नियाळपा सारकें जायतें आसा. एक, आपणा लागीं आसा तितलें सोडून ती गरीब जाली, गरीबसाणीक तिणें वेंग मारली.
जाल्यार आपल्या मागण्या वरवीं भोव करून खरेंच जेजू आपलो पती म्हूण भोव पवित्र साक्रामेंतान ताका सदांच भेटली. एक दीस खंय अशें जालें, फ्रेडरीक दुसरो हो पातशाय आसतना ताची फौज आसिसी ह्या गांवाचेर तांणी घुरी घाली, एटॅक केलो. आनी असल्या वेळार ताच्यो ह्यो सिस्टरी ज्यो आसल्यो तांकांय खतरो आसलो, कित्याक हे जे सैनीक आसले ते सगळेच राफ कशे. आनी असल्या वेळार भोव पवित्र संस्कार घेवन ती तांच्या फुड्यान गेली. आनीक भोव पवित्र संस्कार एके भाशेन वण्टीचेर दवरून तिणें जेजू लागीं मागलें, म्हज्यान आनीक सांबाळपाक जायना, ह्या म्हज्या भयणाक तांकां तूं सांबाळ. आनी तेन्ना जेजूचोय बीन तिका आवाज आयलो की हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना वो तांकां परो घालचो ना. आनी हे जे सैनीक तांचेर घुरी घालपाक आयिल्ले, एटॅक करूंक, निसंटन करूंक आयले, ते सगळे भिवून पडून गेले. म्हणटच भोव पवित्र साक्रामेंत घेवन भाव भयणीनो सांत क्लारान आपलें मोठ राखलें, आपल्या सिस्टरींक राखलें आनी आसिसी ह्या गांवांकूय राखलें. आयज घडये आमचेरूय जायते तरेचे आताक जातात, न्हयच फकत आर्मांचे गुडयांचे, पूण हेर दुसरेय आताक जातात. तेन्ना आमकां शिकपाक भोव करून गरजेचें की भोव पवित्र संस्कारान आमच्यान सगळे तरेचें वायट आसा ताचेर झूज मांडूं येता आनी जैतिवंत जावंक येता. सुरवातेक आमी म्हणलां सांत क्लारा पेट्रन सेंट ऑफ ऑनलायन मासीस. तेन्ना ऑनलायन मासीस नासलीं, आतां सुरू जाल्यात. पूण 1958 वर्साक पेट्रन सेंट ऑफ टॅलिव्हिजन म्हूण ताका जाहीर केलें. हाची हें करपाक कारण जेन्ना ती बरी नासली, सारकी चड बरी नासली, मिसाक वचपाक जायनासलें, तेन्ना आपल्या कुडाच्या वण्टीचेर खंय तिच्यान हें मीस पळोवंक जातालें आनी आयकूंक जातालें. टीव्ही नासली, ऑनलायन मासीस नासली. पूण हो भावार्थ जेजूक चिटकून रावप आनी जितली जेजूक ती चिटकून आसली आपलो पती कसो, हें देणें देवान तिका फावो केलें. आपल्या कुडाच्या वण्टीचेर मीस पळोवंक आनी मीस आयकूंक. भाव भयणीनो, आयज घडये आमची जायतीं भाव भयणां आपल्या घरांत रावन हें मीस पळयतात आनी मीस आयकतात. जरूय पवित्र कुमन्यांव घेवंक जायना, स्पिरिच्युअल कम्युनियन ह्या मिसान तुमी घेतात जाल्यार भाग्योन क्लारा हिणें तें पयलें केलां. तिच्या मरणा उपरांत 2 वर्सांनी तिका भाग्योन म्हणून पाचारली, भाग्योन म्हणून डिक्लेअर केली. तर भाव भयणीनो, आयजूय आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार, आमच्या तरणाट्यांचेर नदर मारीत जाल्यार, आमच्या चेडवांचेर नदर मारीत जाल्यार असलें जिवीत घेवपाक जाता काय? आमच्या शेजाऱ्याक आमच्यो सिस्टरी आसात, असलें जिवीत जियेतात. आपल्या हाताचो वावर करतात, ओगेपणान मागणें करतात, दुसऱ्या मुखार येनात, संवसारान भायर सरनात, पूण जेजूक चिटकून रावपाक हो प्रयत्न करतात. जायते पावटी घडये अवघड जिवीत कशें, पूण खुशालकायेन करतात जशें सांत क्लारान केल्लें. तर भाव भयणीनो, तिच्या जिविताचेर नदर मारून आयच्या दिसाक आमकां कितें फायदो जातलो, आमी कितें करतले? आमी जेजूक आनिकूय चिटकून रावपाक हो सयेक घेवपाक जाता. आमचे फिरगोजेन तरी आमी दर बुधवाराक आनी शुक्राराक भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करता, तातूंत तरी आमी वांटो घेवन आमी हो सयेक घेवंक जाता आनिकूय जेजूक चिटकून रावूंक आनी भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करूंक. आनी भोव पवित्र संस्कारान आमी एक जावन सगळे तरेचें जें वायट आसा, ह्या संवसारान जें आमचेर वायट येता तें सगळें वायट पयस करूंक. भाव भयणीनो, सयेक आमकां जायतें मेळ्ळ्या, शिकवण आमकां जायतें मेळ्ळ्या. आदल्या करारानूय जायती शिकवण देवान हे परजेक दिल्ली, पूण ही परजा आयकना. तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, देव खुद आपले परजेक म्हणटा, ह्या फितूर गोराण्यांक हो संदेश दी. फितूर गोराणे आमकां बीन असलीं उतरां म्हणपाचीं जाल्यांत काय? आमचें जिवीत, आमच्या घोराब्याचें जिवीत फितूर म्हणपाचीं जालां काय? आनी ह्या फितूर गोराण्यांक हो संदेश दिवंक इजेकियल प्रवाद्याक देव जायत्यो वस्तू करूंक लायता. थोडे पावटी हांसोंक येता, कॉमेडी कशी दिसता, कित्याक
आयच्या दिसाक जें ताणें केलें, आपल्याच घरान आपली आटली पोटली बांदून दिसाचो आसतना भायर सरलो. भायर सरता आसतना दारांतल्यान भायर सरूंक ना, पूण आपल्या घराचे वण्टीक बुराक करून भायर सरलो. आनी हें सगळें देवान सांगलां. कित्याक सांगलां, कशें सांगलां हाचेर प्रश्न करूंक ना, पूण देवान जें कितें सांगलें तें केलें. खेरीत भाशेन देव संदेश दिता आपले परजेक, कित्याक असले दीस तुमचेर येवपाचे आसात. कित्याक तुमी फितूर जाल्लीं आसात, आयकनात, आनी आयकनात तेन्ना तुमी परदेशी जातलीं. जाल्यार सांजेच्या वेळार आपल्याच घराक, आपल्याच घराचे वण्टीक बुराक करून वण्टीच्या बुरकांतल्यान भायर सरून हाटली पोटली घेवन चलत गेलो. तेंय जाल्यार आपलें तोंड बंद करून, मास्क घालून. कोवीड जावंक नासलें ताका, पूण ओळूंक ना पळूंक ना, पूण तुमी खंय पावतलीं हो संदेश घडये देव तांकां दिता. भाव भयणीनो, आमकां आमचें जिवीत जियेता आसतना असल्यो जायत्यो वस्तू घडये करच्यो पडटल्यो. संदेश दिवपाक आमकां घडये जायत्यो वस्तू समजूंक पडटल्यो, आनी समजोंक आमी जें आमचे लागीं आसा तें फाटीं उडोवपाक पडटलें. जायते पावटी संवसाराच्यो वस्तू आसात त्यो फाटीं घेवन देवीक वस्तू आसात तांकां वेंग मारून भाग्यून क्लारा भाशेन आमी म्हणूंक घडये पडटलें. माय ओन्ली हजबंड इज जिजस क्रायस्ट. ह्या संवसाराचें काजार म्हाका नाका, हांव म्हजें जिवीत जेजूक चिटकावन दवरतां. तर अशें करूंक आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या चेडवांक, तशेंच आमच्या चेड्यांक आमी कृपा मागुया. आनीक हें भाग्योन जिवीत जिवंक आमकां जितलेय सोयीक मेळटा ते सोयीक घेवन आमी एकामेकाक आदार करूंक हे भेटीन मागुया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुटीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बो वर्त्या देवा आमच्या बापा, भाग्योंत आंकवारी क्लाराच्या जिवितान तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो ओ वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन भेटयता. आनी संवसारी वंडावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोसाच्या ओत्रेकांनी भरून तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतीकायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 परबरांचो सर्वेस्पर तूं,
सर्ग आनी संसार वाल्याच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. तुझ्या सारी बोलोची होर्मोना पूर्वे तुवें आमकां सोडुली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक करीत जाल्यार हांवें ताका बुक्सूचो 7 पावटी लेगून हो प्रश्न पेदरून केल्लो आनी जेजून जबाब दिलो 7 पावटी न्हय 70 पावटी 7. म्हणजे तुजेर कोण चुकता तितले पावटी ताका बोगसूंक उक्त्या मनाचो जाव, उदार जाव. हेंच उदारपण आमचेर चुकतल्यांक आमी सदांच बोगसूंक तयार आसूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकतल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरलें. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडीन दिसती पडच्या
बागेवन क्लाराचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदूंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F23 पेज नंबर 96. F23. Sasha